गोंयांत सोरो घोटाळो सुरू आसा. ह्या घोटाळ्यांत अबकारी खात्यांच्या अधिकाऱ्यांचो आस्पाव आसा. ह्या घोटाळ्यांत अबकारी खातें, वाहतूक आनी पुलिसांचोय आस्पाव आशिल्ल्याचो आरोप आम आदमी पार्टीन केला. गोंयांत बेकायदेशीर सोरो ना जाल्यार दर म्हयन्याक चॅक पोस्टांचेर लाखांनी रुपयांचो सोरो धरतात कसो हाची जाप मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंतान दिवची अशी मागणी आपान केल्या. गोंयांत सोरो घोटाळो सुरू आसा आनी ह्या घोटाळ्यांत अबकारी, वाहतूक आनी पुलिसांचोय आस्पाव आशिल्ल्याचो आरोप आम आदमी पार्टीन केलो. सोरो तयार करपी डिस्टिलरींनी अबकारी खात्याचो एक अधिकारी तैनात आसता. सोरो तयार करचो पडलो जाल्यार इथायल अल्कोहोलाची गरज पडटा. हे इथायल अल्कोहोल काडपाचे आसले जाल्यार अबकारी अधिकाऱ्याची परवानगी लागता. चेक पोस्टार सोरो धरलो म्हणून तुमी आयकलेच आसतले, पूण चेक पोस्टार सोरो धरचे पयलीं तो सोरो खंयच्या डिस्टिलरींनी तयार जाला हे कोण कित्याक सोदून काडिना? अबकारी अधिकारी तैनात आसूनय गोंयच्या डिस्टिलरींनी इतल्या मोठ्या प्रमाणात बेकायदेशीरपणान सोरो कसो तयार जाता असो प्रस्नय आपाचो गोंय मुखेली अमित पालेकारान उपरासलो. गोंयांतल्यान एक लिकर स्कॅम, एक्सायज स्कॅम चालू आसा आनी हातूंत सरकाराचो हिस्सो आसल्या शिवाय हें जावपाक शकना म्हणून खुबसो काळ जालो. म्हाका दिसता मदीं 1-2 म्हयन्याची विश्रांती धरली जाल्यार एवरी मंथ एटलिस्ट 1 or 2 जे ट्रक आसा लिकर व्हरपी गोंयच्यान ते कर्नाटकाच्या सीमेर धरताले. मागीर ते कारवार आसूं किंवा लोंडा आसूं. आनी फाटल्या 8-10 दिसां पयलीं महाराष्ट्रान परत सोरो धरलो. जे अल्कोहोल गोंयांत तयार जाता, जे डिस्टिलरीज गोंयांत आसा त्या प्रत्येक डिस्टिलरीचेर एक एक्सायज इन्स्पेक्टर एम्प्लॉयड आसता. आनी सामान्य लोकांच्या नॉलेजा खातीर हांव सांगूंक सोदतां की हो एक्सायज इन्स्पेक्टर जो ह्या डिस्टिलरींचेर अपॉयंटेड आसता तो जरी एक्सायज डिपार्टमेंटाचो एम्प्लॉई आसा, तो जरी एक्सायज डिपार्टमेंटाचो डिपार्टमेंटांतल्यान ताका जर पगार येता, पूण ताजो जो पगार आसा तो डिस्टिलरी पे करता. आतां इथायल अल्कोहोल जे आसा, जे बेज आसा अल्कोहोल तयार करपाचे, ते अल्कोहोल जेन्ना भायल्यान येता, गोंयांत मॅन्युफॅक्चर जायना ते भायल्यान येता, ते एक्सायज डिपार्टमेंटाच्या बॉन्डा अंडर येता. ते डिपार्टमेंट स्टोर करून दवरता डिस्टिलरीन आनी इट इज अंडर बॉन्ड. सो तातूंत जर 1 लिटर सुद्दां जर इथायल अल्कोहोल, बेज अल्कोहोल जर काडपाचें आसत जाल्यार एक्सायज इन्स्पेक्टर जो त्या डिस्टिलरी भितर अपॉयंटेड आसता ताज्या परमिशना शिवाय, ताज्या परवानगी शिवाय ते भायर सरना. अशें आसतना गोंयांत इलिसीट लिकर जाता कशें डिस्टील आनी मॅन्युफॅक्चर हो मोठो प्रश्न आसा. आनी सरकाराक हाजें कांयच खबर ना. अशें कशें जावपाक शकता? बेकायदेशीर सोरो व्हरपा खातीर चेक पोस्टार एका ट्रका फाटल्यान 25,000 रुपयांची लाच दितात. हे पयशे वाहतूक, पुलीस आनी अबकारी खातें तशेंच खंय तरी वयरूय वता म्हणून आयकलां अशें आपाचो गोंय मुखेली अमित पालेकार सांगता. ह्या सगळ्या प्रकरणाची मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंतान खोलायेन चवकशी करची अशी मागणी तांणी केल्या. आयकात ताचें म्हणणें. आमकां म्हायती मेळ्ळा की आज एका ट्रका फाटल्यान म्हणजे एका पिकअपी फाटल्यान 25,000 ते 2.5 लाख सुमार ब्रायब्स दिल्यो वता फॉर गेटिंग दॅट ट्रक आउट ऑफ द बॉर्डर्स ऑफ गोवा. आनी ते पयशे ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंट, पुलीस डिपार्टमेंट आनी एक्सायज डिपार्टमेंट हे धरून खंय तरी वयरूय वता म्हणून आयकलां. आतां ते खंय वयर वता ते आमकां खबर ना. म्हाका दिसता एक्सायज डिपार्टमेंटाचो मिनिस्टर, आमचो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर आसा, हू ऑल्सो होल्ड्स एक्सायज पोर्टफोलिओ, ताणें हाजे भितर इन्क्वायरी करची पडटली की हे इतल्या व्हडल्या प्रमाणान लिकर कशें गोंयांत मॅन्युफॅक्चर जावन भायर वता. ज्या डिस्टिलरींतल्यान हो सोरो भायर सरलो थंयच्यान भायर सरलो कसो हो मोठो प्रश्न आसा. ती डिस्टिलरी, तो ट्रक जो धरलो ताजो मुवमेंट जो आसा खंयच्या डिस्टिलरींतल्यान सुरू जालो आनी खंय पर्यंत पावलो हे कळपा सारकें आमचो सरकार म्हणजे हे न कळपा सारकें आमचो सरकार अनाडी आसा. पण ह्या आजून पर्यंत तुमी आयकलां की गोंयांत एक तरी एक्सायज इन्स्पेक्टर सस्पेंड जाला म्हणून, किंवा एक तरी एक्सायज इन्स्पेक्टर एका डिस्टिलरीचे इरेग्युलरिटीज मेळ्ळ्या म्हणून ट्रान्सफर जाला म्हणून? ह्या प्रश्नाचें उत्तर ना आसा. आनी कारण आज सरकार खंय तरी हातूंत इन्वॉल्ड आसा काय हो मोठो प्रश्न आसा. तर गोंयांत इलिसीट लिकर ना म्हणपी चीफ मिनिस्टर आज आमकां उत्तर दिवपाक शकता काय की हो सोरो दर म्हयन्याक लाखांनी रुपयांचो सोरो धरता कसो जर गोंयांत इलिसीट लिकर जायना जाल्यार?
ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही.